सगळ्यांनी 3 इडियट्स पिक्चर पळयला आसतलो. त्या पिक्चरान एक डायलॉग आसा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल. प्रमोद सावंत तसोच म्हणटा, भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना. तोच सांगता तो भिवपाची गरज ना, कारण सगळ्यात मोठो भंय जेका आसा तो मनीस म्हणटा तो प्रमोद सावंत. भयापोटी सेव मादेई सेव गोवा फ्रंटाच्या कॉलाक गोंयभरच्यान जो सपोर्ट मेळ्ळो आनी 16 तारखेच्या कार्यक्रमाक गर्दी जमतली अशें जेन्ना कळ्ळें, त्या टायमार आमकां जे परमिशन सांखळी म्युनिसिपालिटीन दिल्ले, सांखळी म्युनिसिपालिटी ग्राउंडाचेर सभा घेवपाक, ते परमिशन काल प्रेशरान येवन भयापोटी ते परमिशन रिवोक केलें. एका वटेन मुख्यमंत्री लेजिस्लेटर डेक सांगता की रायट टू स्पीच हे तेजे सरकारान केन्नाच कर्टेल केलें ना. सगळ्यांक ओपन दवरलेलें तांचे उलोवपाक आनी कोणाचेच वाणी बंद करचो ना असो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट लेजिस्लेटर डेक आशिल्लो. तेज्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट हे सरकार आज वागता. गोंयचो आवाज ओपिनियन पोल डे दिसाक जो येवपाचो आसलो आनी तो आवाज खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करपाचो आवाज आशिल्लो. कारण मुख्यमंत्री हतबल जेन्ना जाता केंद्रा कडेन तेन्ना ताका सपोर्ट जो जाय आसता तो गोंयकारां कडल्यान किंवा तेच्या जनते कडल्यान जाय आसता. आनी तो सपोर्ट म्हादई वाचोवपाक लागून गोंयकार जेन्ना ताका दिवपाक फुडें सरलेले आनी तेज्याच मतदारसंघान येवन तेजे हात बळकट करपाचो जेन्ना आमी प्रयत्न करताले, तोच प्रयत्न त्या मनशान हाणून उडयलो. आमकां काय फरक पडलो ना, कारण गोंयकार जे आसा गोंयकारांनी विचार केला की साखेन वचप, 16 तारखेक साखेनूच सभा करप, ती जागा न्ही जाल्यार दुसऱ्या जागेर करप, पूण साखेनूच करप. हेचें कारण अशें की साखेन वाळवंटी व्हांवता. म्हादईचें उदक, जशें काल मुख्यमंत्र्यान सांगलें की म्हादईचें उदक साखळेन व्हांवता आनी तेंच उदक साखळेचे लोक पिता. त्याच उदकाच्या कांठार आमकां ही सभा घेवपाची आशिल्ली. थंय आमकां समजा परमिशन तुमी डिनाय करता आसत जाल्यार तुमी लोकशायेची हत्या करतात, म्हादईची हत्या करतात आनी ते आमी गोंयकार खपून घेवपाना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एक डेलिगेशन दिल्लीन गेले अमित शाह हांकां मेळपाक आनी अमित शाहक तेंच्यांनी निवेदन दिलें खंय की म्हादईचो उदक जे आसा ते तुमी वळोवपाचें जे DPR जे पास केला तो रिवोक करचो म्हणून. पण हांगा सगळें उलटेंच जालें. DPR काय रिवोक जालो ना. थंयच्यान ऑर्डर येयली की म्युनिसिपालिटीक की तुमी आमचें परमिशन रिवोक करा म्हणून. सो अशी गत जी आसा सरकाराची आसा. हाका लागून आमी सरकाराचो निशेध करता. खरें म्हटल्यार आमी सरकाराक सपोर्ट करताले. सरकारान आवाज जो आसा गोंयचो तो केंद्रा पर्यंत पावोंक जाय आशिल्लो. तोच आवाज खरें म्हटल्यार सरकार दाबता. हाका लागून आमी सरकाराचो निशेध करता. पूण त्याच बरोबर आमी 40 आमदारांक परत एकदा उलो मारतात. जर ही म्हादई जर तुमची सगळ्यांची आवय आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याची ती आवय परस व्हड, त्या टायमार सगळ्या 40 आमदारांनी आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरून एकठांय येवचे, सरकाराचो हात सरकाराचो आवाज बळकट करचो. 16 तारखेक तुमकां परत एकदा कॉल दिता. 16 तारखेक साखळेन सगळ्यांनी जमचे आनी म्हादई वाचोवपाचो सेकंड ओपिनियन पोल जो आसा ताची सुरवात करची. कॉन्स्टिट्यूशन आमकां सांगता की वॉटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स कॅनॉट बी डिनायड. 6 तालुक्यांक, गोंयच्या 6 जे तालुके आसात तांकां उदक जे मेळटा, ड्रिंकींग वॉटर जे मेळटा ते म्हादय पासून मेळटा. आनी ते आमकां डिनाय करपाचें जे षडयंत्र चल्लां आनी मोस्ट शॉकिंग म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रेशर घालून आमचे जे डेलिगेट्स आशिल्ले तांकां सायलन्स केला आनी ताजे रिपरकशन म्हणून आमकां काल जे परमिशन आशिल्लें ते रिवोक केला. अँड रिवोकिंग द परमिशन, थ्रॉटलिंग पीपल्स वॉयसीस, लोकांचे वॉयस जे उदका खातीर फुडें येतात ते खंय तरी दाबून दवरपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी दॅट आय स्ट्रॉंगली, वी ऑल ऑफ अस, द होल ऑफ गोवा strongly protest, and there is opinion poll day
साखळे एज्युटेशन जातलेच, कारण ते थंय साखळे जी वावता ती मादयच आसा. आणि साखळेचे लोक जे हातून इन्वॉल्व, थोडे जे लोक आसात जे इन्वॉल्व आसात टू डिनाय अस परमिशन, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्युशनल. हे आंदोलन साखळेत जातले, ताजो व्हेन्यू डिसायड केल्लो आसा. सो आय स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दिस. डेमोक्रेसी काबार केल्ली आसा, डेमोक्रेसीचेर हो आघात आसा की लोकांचे जे वॉयस आसा ते बंद करपाक वतात. आणि हे जावपाक खरें जायना आणि ते जावचें ना. आमी सगळे आय गिव्ह अ कॉल टू ऑल द पीपल इन गोवा, प्लीज गॅदर इन लार्ज नंबर इन साखळी. 6 जानेवारी ओपिनियन पोल डे. दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे हो सेकंड ओपिनियन पोल उदका खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफलायन, आणि ती लायफलायन आमी जिवीत दवरपा खातीर हे आंदोलन जावपाक जाय. लोकांनी येवपाक जाय. तुमकां उदक नासतलें. आतांच पयलींच आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता एप्रील मेन, मागीर उदकूच नासतलें. 6 तालुक्यांक उदक मेळचें ना पिवपाक. हे तुमकां कशें समजना, लोकांक कशें समजना. हे लोकांक समजुपाक जाय. आणि हो आमचो वॉयस जो आसा तो 6 तारखेकूच न्ही, थ्रू आउट हो कंटिन्यू एज्युटेशन कंटिन्यू उरतलें. म्हादय जे उदक जे आमकां मेळपाक जाय, जो पर्यंत ते आमकांच उरतले, जो नॅचरल कोर्स आसा तो पर्यंत हे एज्युटेशन फक्त 6 तारखेक न्ही, हे एज्युटेशन कंटिन्यू दवरचें पडटलें गोंयच्या लोकांनी. आणि हो लढो उबो जाला. लोक सगळ्या डायरेक्शनान साखळे येवपाचे आसता, रेडी आसा. सगळें गोंय पेटलां, सगळें गोंय येता रेडी. आणि ह्या आतां अपील करता तुमकां, 6 तारखेक एज्युटेशन कंटिन्यू जाता. मादय आंदोलन जातलें, सेव गोवा सेव मादय. आणि व्हेन्यू सांगता तुमकां, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज, लक्षात घेयात. ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन साखळी हे एज्युटेशन जातले. त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार, दॅट इज महासागर, व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार, कोंकणी एज्युटेशनाच्या वेळार, सगळ्या हाच्या वेळार जो दाखयलो. सेम मादय खातीर, आमच्या आवय खातीर, आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर, ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट, सगळे हाचे कडेन वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन साखळे, त्या दीस तुमी येयात 4 आणि आमचो मादयचो लढो सक्षम करपा खातीर आमचो लढो 6 तारखेच्यान सुरवात जो जाता तो कंटिन्यू कितल्या वर्सां उरतलो आमकां खबर ना, पूण आमी कंटिन्यू करया. आणि हो तुमचो तेंको आमकां सामको म्हत्वाचो आसा. कन्फ्यूज जायनाका, साखळेनूच आंदोलन जाता.